गेल्या 15 दिसां पयलीं म्हापसा फिश मार्केटाचे इन्स्पेक्शन केल्लें. इन्स्पेक्शनाक डेप्युटी कलेक्टर आसलो बार्देश तालुका, मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट असले, म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील असले आणि गोवा कॅन असले. आणि हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून जेन्ना तांकां कंप्लेंट येयली की म्हापसा जे फीश मार्केट आसा तेचे मेंटेनन्स बी सारकें जायना, अळशीक आसा म्हणून हे तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें. आणि इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना तांकां दिसून येयलें की सगळी जी त्यो फीश मार्केट आसा थंयसर घाण जाल्ली आसा. PSC हेल्थ आसा तेंच्यांनी परतून एकदां म्युनिसिपालिटीक लेटर केलें आणि हेचेर तेंच्यांनी मेन्शन केलें की आतां जर तुमी ते क्लीन करिना जाल्यार ते जे फीश मार्केट आहा ते आमी सील करतले म्हणून. म्हाका एक सांगा, मार्केट क्लीन करपाचें काम आसता म्युनिसिपालिटीचें. सगळें घोयरू जाला मार्केटाक, साफ सफाई जायना मार्केटाची, उदीक ना मार्केटान, तेन्ना आमी हे क्लीन करपाचें काम म्युनिसिपालिटीन घेवन STP हो STP जे म्हापशाचे मार्केटाचे जे वेस्ट वॉटर हांगा ट्रीट जावपाचें आसलें, पूण तो इनॉग्रेशन दीस सगळें केल्लें आहा म्हटल्यार आजून कार्यावली बीन जावंक ना, तो आजून स्टार्टूच जावंक ना. म्हणून आमी अशें सुद्दां म्हटलेलें बाबा चल तुमचे कडेन जायना म्हाका इच्छा म्हाजेर काम करपा हांव घेता बरोबर. दीस अ वर्ल्ड नोटोरियस म्हापसा मार्केट. कित्याक वर्ल्ड फेमस केन्ना आसलें 20 वर्सां पयलीं जेन्ना हांगा भितर सरताले न्हू मनाक बरें दिसतालें. आयज तुमी पळयशीत पार्किंग ना, चलपाक जागो ना, गटरांची कवरां सारकीं ना, रस्ते रिस्टोर केल्ले ना, वेंडर 100चे आयज 400 जाल्ले आहा. बेस्ट म्हाका दिसता की आमची जी रुलींग आसा न्हू कावन्सील 12-13 जाण कोण आसा रुलिंगेन, तेंचे बेस्ट आन्सर आसता नो आन्सर. The maintenance pressure is there, and it's not possible for the existing staff to maintain this. So we'll have to see what SOP has to be developed, and we will take the help of DHS and DMA to prepare the relevant SOP. स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान श्याम प्रकाश.